GOA365 च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव समरिता खणगांवकर। सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। विधानसभा वेंचणुकेच्या युद्धाचो उजो चल्ला तापत। राजकीय पक्षांनी आपल्या विरोधकांचेर धरला दोळो। राजकारणाचो एकामेकाचेर फारपेट सुरूच। भारतात फाटल्या 24 वरांत 1.71 लाखांवयर जाल्यार 1008 मरणांची नोंद। कालच्या तुळेत दिसपट्ट्या केशींनी 6.8% वाढ। गोंयांत 618 नव्यो केशी, 9 मरणांची नोंद। 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत विधानसभेची 35% सिटां घेवन 7 फामिली लढयतल्यो वेंचणूक। तातूंत भर घालता कोट्याधीश आमदारांचो अजापीत आंकडो। आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारान। राज्याच्या 2022च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारांनी अर्ज भरपाच्या निमण्या तारखेच्या एक दीस पयलीं पक्ष बदलप ते वेंचणुके मेरेन गोंधळाचें वातावरण अणभवला। त्या भायर विशेष म्हणजे ह्या फावट विधानसभेतली सुमार 35% सिटां घेवन 7 फामिली वेंचणूक लढयतली। आयकात। Goa, being a small state with a fairly small population, is seeing prominent politicians now trying to influence entire talukas. Out of the 40 seats in the assembly, 14 seats are now being contested by families. The Congress, BJP and TMC are all fielding families. The BJP, which flaunts its one ticket, one family, is fielding 2 families, while the Congress is fielding Michael Lobo and his wife. The TMC too is fielding 2 families, while Chandrakant Babu Kavlekar, who is contesting on a BJP ticket, is helping his wife contest as an independent. गोंय हे कमी लोकसंख्या आशिल्लें ल्हान राज्य आता प्रामुख्यान सगळ्या तालुक्यांचेर सत्ता मेळोवपाचे राजकारणाचे ध्येय जावन आसा अशें दिसून येता। हे फावट विधानसभेच्या 40तल्या 14 जाग्यांचेर 7 फॅमिली वेंचणूक लढयतल्यो। काँग्रेस, भाजप आनी तृणमूल सगळेच पक्ष 1-2 फॅमिलीक वेगवेगळ्या मतदारसंघात उबे करतात। एक फामील एक तिकेट आपल्या ह्या नियमाक फाटार मारीत भाजपान अचकीत 4 मतदारसंघांतल्यान राणे आनी मोन्सेरात ह्या 2 जोडप्यांक उमेदवारी दिल्या। बाबूश आनी विश्वजीत दोनूय वजनदार राजकारणी ते आता आपलो प्रभाव वाडोवपाचो यत्न करतात। काँग्रेसीन शेजारी मतदारसंघांतल्यान लोबोच्या 1 फॅमिलीक उमेदवारी दिल्या। वेंचणुकेक 2 म्हयने आसतना मायकल लोबोन भाजपा सोडून काँग्रेसीत प्रवेश केलो। मायकल हो पर्यटन क्षेत्रांतलो हेवीवेट राजकारणी जाणी शेजारच्या मतदारसंघाचेर तो प्रभाव निर्माण करपाचो यत्न करता। नवो राजकीय प्रवेश करपी TMCनूय आल्लेमांव आनी कांदोळकर ह्या 2 कुटुंबांक उमेदवारी दिल्या। चर्चिल जो पयलो राष्ट्रवादीचो एकमेव आमदार आसलो ताणें वेंचणुकेच्या 6 म्हयन्यां पयलीं राज्यांत येयल्ली TMCत सामील जावपाक पक्ष सोडलो। चर्चिल आल्लेमांव आतां ताची चली वालंका आल्लेमांवाक शेजारच्या नावेली मतदारसंघांतल्यान वेंचणुकेक उबे दवरतात जाल्यार तो स्वता बाणावलेच्यान लढटलो। जाल्यार कांदोळकर जोडपे हळडोण आनी थियेंतल्यान वेंचणूक लढयतले। अनुभवी राजकीय पक्ष मोगो पक्ष लेगीत एकाच कुटुंबांतल्या 2 भावांक म्हळ्यार धवळीकार बंधूंक उमेदवारी दिता। 2017त लेगीत MGPन भाजपाक सरकाराक स्थापन करपाक मदत केल्ल्याचो दावो करीत रामकृष्ण सुदीन धवळीकार आता TMC बरोबर युती करता। जाल्यार केप्यात भाजपाच्या टिकेटीचेर वेंचणूक लडोवपी चंद्रकांत बाबू कवळेकार हो आपल्या घरकान्नीक भाजपाची तिकेट मेळोवपाक अपयशी थारिल्ल्यान ताची घरकान्न आतां शेजारच्या सांगे मतदारसंघांतल्यान अपक्ष म्हणून उबी रावल्या। जाल्यार आता त्या 2022च्या राज्य वेंचणुके खातीर 14 सुवातांनी झूज दिवपाक देविल्ली 7 फॅमिलींतल्यान उमेदवारांची नांवांची वळेरी पळयात। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान सुभाशीश गोवेकार। भारतात फाटल्या 24 वरांत 1.71 लाख नव्या कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या। जाल्यार कालचे परस दिसपट्ट्या केशींनी 6.8% वाढ जाल्या। जाल्यार गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 618 नव्या केसी आनी 9 मरप्यांची नोंद जाल्या। भारतात फाटल्या 24 वरांत 1.71 लाख नव्या कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या। जाल्यार कालचे परस दिसपट्ट्या केशींनी 6.8% वाढ जाल्या। फाटल्या कांय दिसांनी देशांत कोरोनाच्या नव्या केशींनी घट जाल्ली पळोवपाक मेळटा। जाल्यार मरप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा, जाका लागून देशांत फाटल्या 24 वरांत 1000 मरणांची नोंद जाल्या। फाटल्या 24 वरांत 1,71,433 नव्या कोविड-19 केशींची नोंद। फाटल्या 24 वरांत 1000 मरणांची नोंद।
कालच्या परस आयज 6.8% कोविड केशींनी वाड. गोंयांत फाटले 8 दीस 1000च्या सकयल कोविड केशींची नोंद जाल्ली पळोवपाक मेळटा. जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट 20%चेर पावल्या. फाटल्या कांय दिसांनी देशांत कोरोनाच्या नव्या केशींनी घट जाल्ली पळोवपाक मेळटा. जाल्यार मरप्यांच्या आंकड्यांत मात दिसान दीस भर पडत आसा. राज्याचे आरोग्य मंत्रालय लोकांक मोठ्या प्रमाणात वासिनां घेवपाचें आव्हान करीत आसा. कारण मरण आयिल्ल्या चडशा जाणांनी वासिनां घेवंक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भाजपाचे सरकार पड्ड्या फाटल्यान एक मनीस चलयता. मायकल लोबोच्या ह्या आरोपा वयल्यान भाजपान मायकलाक तासून उडयला. भाजप सत्तेर आयल्या उपरांत ताणें जें कितें केलां तें उघड जायत म्हण मायकल भियेला. अशें म्हणीत सरकार चलोवपी मनशाचें नांव मायकलान उघड करचें अशें आवाहन भाजपा मायकलाक दिलां. सत्ताधारी भाजपाचो मंत्री आसतना मायकल कित्याक ओगी बशिल्लो आनी आतां तो पड्ड्या फाटी कांय व्यक्ती पक्ष चलयता असो आरोप करता. भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्ला हाणें मायकलाक प्रश्न विचारला. काँग्रेसीच्या वडेगाड फुडाऱ्यांनी ह्या नादी मायकलाचेर ड्रग्स, वेश्यावेवसाय आनी हेर जायत्या गजालींचेर टिका करून लेगीत ताका काँग्रेसीत घेतिल्ल्या बद्दल काँग्रेसीचेर ताणें फार मारलो. मायकलान जायत्या फुडाऱ्यांक काँग्रेसीच्या तिकेटीचें आश्वासन दिवन तांकां फसयल्याचो आरोप उर्फानान केला. आयकयात ताका. कितलीशी प्रेस कॉन्फरन्सान जे आसा हे गार्बेज मंत्र्याक सांगलां की कलंगुटान हो जेन्ना मंत्री आसलो तेन्ना कशे भाशेन प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स, लँड ग्रॅबिंग हे कशें जे आसा वाडत जे आसा चलयले. आनी आयज तेच मंत्र्याक जे आसा हे काँग्रेस जी पार्टी आसा तेणें जे आसा तेका आनी तेजे जे आसा बायलेक जे आसा तिकेट दिली. फाटले 3-4 प्रेस कॉन्फरन्सां जे तुमी आमी पयली जायत तो सांगता की भारतीय जनता पार्टीची जी सरकार आसा एका गोंयचो कोण तरी जे आसा पणटी घालून, कुर्ता घालून जो आसा कोण जो आसा फाटल्यान पड्ड्याचे फाटल्यान आसा आनी तो जो आसा गोंयची जी आसा ही सरकार चलयता म्हणून. ह्या मंत्र्याक हेजे जिबेक जे आसा अजून ते नांव घेवपाची जे आसा कापसतात ना. ह्या मनशान हो फोटींग मनीस आनी आयज त्या रेजिनाला हाडून तेजो फडान घेतलो. तो आरोग्य जो आसा तारक म्हापसान तेका हाणें सांगलें की आपूण तुका काँग्रेसीची तिकेट दिता म्हणून तेका हाडून फडान घेतलो. हेणे आपले कॉन्स्टिट्युशनान फक्त प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स हे कशें वाडप हेजेरूच जे आसा लँड ग्रॅबिंग कशें करप हें हेणे फक्त जे आसा केल्ले कडेन आसा. हेका आमी चॅलेंज करता की तूं परतून जे कितें सांगता तो पणटी घालून कोण आसा पळय न्हू तेजे तुवें नांव जे आसा डिस्क्लोज करचें म्हणून. आनी कोण संघा आनी पक्षाच्या संघटनाक लागून जो मनीस कोण काम करता आमकां तेजो अभिमान आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विधानसभा वेंचणुकेचें झूज अदीक खर जायत चल्ला. वेंचणुकेक थोडेच दीस उरिल्ल्यान उमेदवार एकामेकाचेर फार मारता. जाल्यार कोण पार्टीचे कार्यालयाचें उक्तावण करता, जाल्यार कोण जाहीरनामे लोकां मुखार दवरपाक लागल्यात. पळयात वेंचणुकेचो हो एक देखावो. शिवोले मतदारसंघात कसलीच कामां करिनासतना जांणी शिवोलेची 17 वर्सां पिड्यार केली तांकां मात लागीं दवरनाकात अशी विनवणी शिवोलेचो अपक्ष उमेदवार सावियो आल्मेदान केल्या. हणजूण घराघरांनी भोंवतना सावियो उलयतालो. आयकात. प्रॉब्लम लीडर सॉल्व करिना विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट, विथ द डिपार्टमेंट, जाल्यार कोण करतलो? ही इज बिजी विथ हिज ओन वर्क. स्टील टुडे यू सी पीपल आर सफरिंग अँड क्रायींग. आनी हे जे आमकां भागांत जेन्ना आमी कॅनवसिंगाक वयतात प्रॉब्लम म्हणटा ते लोकांचे स्मॉल प्रॉब्लम. पीपल आर व्हेरी गुड इन शोलेम कॉन्स्टिट्युन्सी. व्हडली प्रॉब्लमां नात. उदीक, लायट, रस्तो आनी जॉब. दीस आर द 4 टॉपमोस्ट पीपल वॉन्ट. अँड दीस आमच्या लिडरांच्यान सपोज दिवंक जायना जाल्यार आमी आनी लिडर कित्याक जाय? जाल्यार कळंगूटचो आम आदमी पार्टीचो उमेदवार सुदेश मयेकार हाणें आपलो जाहीरनामो लोकां मुखार सादर केलो. पळयात. Provide financial support to taxi drivers and so on. हेजो मिनिंग म्हटल्यार फार्मर आयज जो आमी इंट्रोड्यूस केल्ले कलंगूट ग्रोईंग ग्रीना अंडर तेज्या अंडर आमी फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रॅक्टर, बियो, सारें, हार्वेस्टिंग मशीन प्लस एवरी इयर क्रॉप
वर्षाच्या 12 महिने क्रॉप कसे काढचे आणि ॲग्रिकल्चर कुड बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्कम फॉर द पीपल ऑफ कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. बिरेस्तारा वास्को मारुती शिरगांवकर हाचे शिवसेनेचे कार्यालयाचे उक्तावण जाले. त्या वेळार संजय राऊत हजर असले. पळयात. एक आमचे ऑफिस ओपन करून आम्ही BJP आमची जी विरोधी पार्टी आसा ताका एक स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ली आसा आणि आमचे एक प्लॅन आसा की जे गरीब लोक आसा तेंच्याकडे भरपूर काम करपाचे आमचे एक उमेद आसा. आम्ही एवढं सांगू की वास्कोमध्ये जे आता आमचे उमेदवार आहेत मारुती शिरगांवकर हा एक सामान्य माणूस आहे. हा एक चांगला कार्यकर्ता आहे ज्याला वास्कोतल्या प्रश्नांची चांगली माहिती आहे. तुम्ही एकदा शिवसेनेला गोव्यात संधी देऊन पहा. म्हणजे हे सगळं चालू आहे ना इकडे तिकडे लोकांचं 24 तासात पक्ष बदलण्याचं हे आम्ही बंद करू. गोवा 365 खातीर हणजूणच्यान संदीप कामुलकार आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. खण कोळसो या मुद्द्यावयल्यान काँग्रेसीन बुधवारा भाजप सरकाराचेर टिका केली. विरोधात असताना खण आणि कोळशाच्या घोटाळ्याचे आरोप करीत भाजपान काँग्रेसीचे प्रतिमेक कलंक लायिल्लो असो आरोप करीत या मुद्द्याचेर भाजपान राज्यात आणि केंद्रात सत्तेर येतकच गोंयांतल्या जनतेक फसयल्यात काँग्रेसीन म्हटला. दुसरे वटेन वैयक्तीक आरोपावयल्यान काँग्रेसीचेर आपण टिका केल्या. जेन्ना रस्त्यार मरताले लोकांक लागून हांवें इतल्यो केसीस घेतल्या म्हणजे तेन्ना तुगे आशिल्लो कोविडा टायमार जेन्ना नाविली भोंवताले लोकांक जेवण राशन दिवपाक तेन्ना म्हज्या कॅरेक्टराचेर कित्याक उलोवना. आपाची नावेलीची उमेदवार आणि उपाध्यक्षा प्रतिमा कुतिनोन काँग्रेस उमेदवार आवेर्तोनो फुतार्डोचेर वैयक्तीक आरोप केल्या बद्दल ताची टिका केली. प्रतिमान आवेर्तोनेचेर तिच्या विरोधात अपमानास्पद उलयल्ल्याचो आरोप केला. आवेर्तोनेचेर टिका करतना प्रतिमा रडले. प्रतिमा खंय? प्रतिमा तकलेन सुटला. प्रतिमाक खबर ना ते कितें उलयता ते तकलेन हाल्ला म्हणटा तो. प्रतिमा खंय सकाळी एक आनी रातचे एक खंय. प्रतिमाचो कॅरेक्टर सांगपाचो गरज ना खंय सगल्यांक खबर आसा खंय. भावार्थान I'm really feeling ashamed that we had a MLA who was representing us, an ex-BJP minister who does not know to respect a woman. We have to put these dirty guys who don't respect a woman, and this is why we need a change. We want clean politics. We want Aam Aadmi Party who respects women. And Avartan, first time people of Goa are seeing Pratima crying. After doing so much of work for the people of Goa and Goans, you have come on my character yesterday. If I was, you have said that character नाशिल्ली बायल ती सकाळी एक रातचे एक. जेन्ना रस्त्यार मरताले लोकांक लागून हांवें इतल्यो केसीस घेतल्या म्हणजे तेन्ना तुगे आशिल्लो कोविडा टायमार जेन्ना नाविली भोंवताले लोकांक जेवण राशन दिवपाक तेन्ना म्हज्या कॅरेक्टराचेर कित्याक उलोवना. येस, आय एम टेलिंग द पीपल ऑफ गोवा, स्पेशली नाविली, these people who don't know to respect a woman, who are coming at this level, please see this what's happening. They don't have any right to get your votes, and especially म्हजे 50% जे नाविलीच्यो भयण्यो आसा. तुमकांय सांगता, इतलें काम करून म्हाका रिस्पेक्ट करपाक कळना जाल्यार तुमकां आनी कितें दारांत रिस्पेक्ट दितलें म्हणून. देव बरें करूं. दरेक 6 म्हयन्यांनी आश्वासन दिवन लेगीत खणकाम सुरू करपाक अपयश आयिल्ल्यान काँग्रेसीन भाजपा आणि मुख्यमंत्र्यांचेर फार मारले. भाजपाच्या आरोपानुसार खण घोटाळ्यांतल्या 35,000 कोटी रुपयांच्या वसुली बाबत काँग्रेसीन प्रस्न उपरासला. गोंयांत कोळसो केंद्र केल्ल्याचो आरोपय काँग्रेसीन भाजपाचेर केला अशें काँग्रेसीचो राष्ट्रीय प्रवक्तो रणदीप सुरजेवालान सांगलें. The self-styled Chota Modi, Pramod Sawant, on 1st February 2022, again said mining will restart in 6 months. But let me remind that on April 19, 2019 also, he made the same statement, mining will restart in 6 months. After that, 4 phases of 6 months have expired, but nothing happened. This is the same Bharatiya Janata Party that tried to malign the Congress government, just like they did for the so-called non-existent coal scam in Delhi. And they said, oh, so much has happened, we will recover for 50,000 crore, we will recover 35,000 crore. BJP wants to
convert Goa, and I want to warn my friends, brothers and sisters of Goa, into a coal transit hub for hum do, hamare do, not for the Goans. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. काल हवामान सुकें आशिल्लें आनी फेब्रुवारी 3 तारखेसावन फुडले 5 दीस तशेंच उरपाची शक्यताय आसा. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 19 डिग्री सेल्सियस जावपाची शक्यताय आसा. आयज मळब नितळ उरतलें. उपरांत दनपारां वा सांजे मळबात कुपां दाटून येवं येता. अजून मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. काल चडावत आनी उणें तापमान सामान्या परस कमी आशिल्ल्यान काल हवामान सदचे परस चड थंड आशिल्लें. चडावत तापमान 30.8 सामान्या परस 2 डिग्री सेल्सियसान कमी आनी उणें तापमान 19.6 सामान्या परस 1 डिग्री सेल्सियसान कमी अशी नोंद जाल्या. फुडल्या 24 वरांक उण्या तापमानान 2 डिग्री सेल्सियसान घट जातली. कालच्या हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळें, जे फाल्यांय दिसपाचो अदमास आसा. फुडले 5 दीस हवामान सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 19 डिग्री सेल्सियस. आयज मळब नितळ. उपरांत दनपारां वा सांजे मळबांत दाटून येवं येतात कुपां. फुडल्या 24 वरांक उण्या तापमानान 2 डिग्री सेल्सियसान घट. फाल्यां फांतोडेर पडटलो दव. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच अशी खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवच जातनाय मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.